संवसारांत आमी सगळीं जियेता. अनवळखी लोक तर खुबूच आसा. अशेंच थोड्या अनवळखी लोकां मदले थोड्यांची आमकां वळख मेळटा आनी थंय सावन इश्टागत सुरू जाता. बऱ्या मनान बऱ्या काळजान केलोली इश्टागत जिवीत भर तोंकता. पूण आपल्या फायद्याक केलोली इश्टागत कांयच खिणांनी नाश जाता. आयज तर तो तुजो इश्ट तर फाल्यां तोच तुजो दुस्मान. संवसार पुरी आपसुवार्थी जाला, कोणाचेर भरवसो करूंक कठीण जाला आनी खरो इश्ट ह्या संवसारांत मेळपाक इतलें सोंपें ना. तर खरो इश्ट ह्या संवसारांत आसा काय? हय, ह्या संवसारांत खरो इश्ट आसा. तो तुज्या दुखांत सुखांत वांटो घेता. तो तुजें सगळें सजमता. तो तुका बरो रस्तो दाखयता. तो तुका केन्नाच दुखयना, तुका केन्नाच एकसुरो सोडना. आनी तो खरो इश्ट जावन आसा जेजू. आनी ताचे शिवाय खरो इश्ट ह्या संवसारांत ना.